नमस्कार, हांव पंकज. तुम्ही पळयतात प्रुडंट मिडिया. आयज अशें एक व्यक्तिमत्व अशें म्हणपाक आवडटलें म्हाका की हार जीत तो लगी रहती है, पर नाम में जीत हो तो जीत पक्की होती है. आमच्या बरोबर नशिबान साथ दिली जाल्यार फुडाराचे मांद्र्याचे MLA अशें म्हणूं येता. स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरप्रेन्युअर, सोशल वर्कर जीत आरोलकर. सर, वेलकम टू प्रुडंट. केक आणि बर्थडे सेलिब्रेशन्स जे आसा ते खूब तरेन वेगवेगळ्या तरेन जाता. एक म्हटल्यार ल्हान आसतना घरा कडेन वेगळें जाता, फ्रेंड सर्कलान पावलो काय वेगळें जाता, कॉलेजीन वेगळो जाता, पब्लीक लायफान पावलो काय वेगळो जाता. पयलीं एकूच केक कापलो वता, मागीर 4-5 मागीर हितचिंतक आसतात ते खुबशे केक घेवन येता. म्हणजे तुमची बर्थडेची जर्नी जी आसा, पयलीं एक केक कापताले, आतां कितले केक कापताले? ल्हान आसतना बर्थडे म्हटलं की एकूच केक येतालो. आता राजकारणात येयल्या उपरांत बर्थडे म्हटल्या खाली कितलेशेच केक कट करचे पडटा. तो डिफरन्स जाला आनी कांय ना. ओके. जेन्ना तुमी राजकारणान आयले तेन्ना इंडिपेंडंट रावले. पयल्या फावट तुमी कॉन्टेस्ट करून तुमकां अरावंड 9300 मतां पडलीं. तो काळ आनी आयज जेन्ना तुमी फूल फ्लेज्ड वतात इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेस्टींग द इलेक्शन, ही तुमची जर्नी कशी कितें जाली? पळय, म्हाका बाय इलेक्शनाक जेन्ना हांवें इंडिपेंडंट कंटेस्ट केलें तेन्ना म्हाका हार्डली 6 म्हयने मेळ्ळे कॅम्पेनींग करपाक. आनी हांव न्यू ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तरी इतले आसतना 6 म्हयन्यांनी लोकांनी खंय तरी एक्सेप्ट केलो म्हाका. इतली वोटींग पडलें आनी म्हाका दिसता मांद्र्या मतदारसंघात मांद्र्याचे जनतेन हिस्ट्री केल्या. इंडिपेंडंटांक इतली वोटींग घातल्या आनी काँग्रेसीचे डिपॉझीट गेले. सो शॉकिंग. काँग्रेसीक कित्याक काँग्रेस आनी BJP इतले चलताले, पूण इतले बारीक म्हणजे आयच्या जनतेक, स्पेशली यूथ, यंगस्टर्सांक ते पार्टी पळयनात. म्हणजे इंडिपेंडंट इंडिविज्युअलाक पळयतात आनी फुडें सरता अशें दिसून येता. जे बाय इलेक्शन जालां तेचेर. आनी म्हाका दिसना खंयची पार्टी ओ कितें पळोवन हेच्या फुडें इलेक्शनां जातलीं. कोण इंडिविज्युअल जो खरेंच बरें काम करता ताका इलेक्ट करतले. इंडिपेंडंट तुमी रावले, पार्टी आतां काँग्रेस आसली, BJP आसली, MGPच कित्याक चूज केली? मांद्र्या मतदारसंघात पयलीं पासून MGPच चलताली. जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान एज अ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर स्टार्ट केले तेन्ना मांद्र्या मतदारसंघातून हे केले, स्टार्ट केले. तेचे विचार जे एज्युकेशन जावं, कूळ मुणकार कायदो जावं, हे तेचे विचार आहात ते तेणी फुडें व्हेल्ले. आनी तेच्या उपरांत खंय तरी हांगासर आजून पर्यंत तेचेर कोणी फोकस घालूंक ना. पूण स्पेशली पेडणे तालुक्यांत म्हणशात जाल्यार टेनन्सी इश्यूज खूब आहात आनी ते तशेंच आजून पर्यंत पेंडींग आहात. तेचेर सोल्युशन्स येयना. परत शेतकरी आहात, एज्युकेशन वायज आमी आतां पळयतात हांगासर आमची भुरगीं आहात ती म्हापसा वयता, पणजे वयता शिकपाक. आमी कितें तरी अशें एज्युकेशन हब हांगा हाडूंक जाय, हो इन्स्टिट्यूट हाडूंक जाय जे आमची भुरगीं हांगा शिकतली. हे तेचे जे विचार आहा हे आमी म्हाका मातशें मोटिवेट केला ते हेतून. तेका लागून MGP. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा आजून पर्यंत जे MGP सिनियर मोस्ट आसलेले ते आजून पर्यंत जर हांव गांवांत वचत जाल्यार ते आजून म्हणटात की बाबा अरे शिव येयलो परतो. खूब तेंपान शिवाच्या म्हणजे आयकोंक येता. म्हणजे आमी अशें वावरताले, अशें भोंवताले, सायकली घेवन वयताले, चलोन प्रचार करताले. म्हणजे थोडे म्हाकाय बरें दिसता की हे डिसिजन रायट केलें कशें. पण तो सूर तुमकां तेन्नाच मेळ्ळो जेन्ना तुमकां एक 9300 मतां घराघरांनी जेन्ना तुमी भोंवले तेन्नाचो सूर तसोच आसलो? शिव परत आयलो ना? तेन्ना इंडिपेंडंट आसलो. इंडिपेंडंट आसल्या कारणान पार्टी म्हणटात ते कांयच नासले. म्हणजे पार्टी म्हणजे खंयचे पार्टीचे सिंबॉल आनी नासलेत. तेका लागून इंडिपेंडंटली म्हाका सपोर्ट केलो. आतां कितें आहा, आतां पार्टी जेन्ना एमजीन जॉयन जालो पळय तेन्ना हे आयकोंक येवंक लागले. ओल्ड सिनियर मोस्ट आसले ते MGचे कितें आसले ते बसयतात, म्हाका सांगतात स्टोरीज कशें आमी करतले, वावरतले आनी कितें सगळें. म्हणजे बरें दिसता हे आयकोन की रायट डिसिजन घेतला. जे MGP जे वोट्स BJPक डायवर्ट जाले ते आयज खंय तरी MG कडेन येतात, परत येतात. आनी काँग्रेसीचे तुमी जाणात सद्या परिस्थिती कितें चल्ल्या ती. मांद्र्या मतदारसंघातूच तिकिटेक झगडटात. सो मांद्र्या हेतून काँग्रेसीनूय तीच झगडी आनी BJPनूय तीच झगडी चल्ल्या. सो MG इंडिविज्युअली आनी लोकांनी चिंतलां कितें करपाचें ते रायट टायमार डिसिजन घेतले. पण तूं खूब फावटी म्हणटा की आतां तुजे हंबल बिगनिंग्स, शिकप जालें, तूं व्हॉलीबॉल खेळ्ळो, तूं गोवा पुलिसान रावलो, एंटरप्रेन्युअर जालो, सोशल वर्क केलें. पण तूं सदांच म्हणटा की आपूण जितलो वयर सरलो, आपलो जितलो पयसो आसा तो आपलो स्वताच्या बळाचेर केला, आपलो पयसो ओपन. पण आयज प्रश्न असो येता की जिता कडेन मदींच असो इतलो पयसो कसो जालो?
सो हेचेर जीत आरोलकराचें मत कितें आसा? पळय, हांव टायम टू टायम म्हाजे रिटर्न्स फायल जातात, सो तांकां कोणाक जाय इच्छा आहा, कोणाक डावट आहा तेंचे चॅक करपाचें एक गोश्ट. दुसरें म्हटल्यार जेन्ना खंयच्याय फिल्डान एका फिल्डान तूं एंटर जाता तेन्ना रायवल्स वा जेलसी फॅक्टर ह्यो आसतातूच. सो हे चिंतूनच वचपाचें की बाबा हे जातलेंच म्हणून, बाबा तुजेर कावंटर एटॅक जातलो, कावंटर हे करतलेत, कितें ना कितें तुजेर फॉल्स केसीस घालतले आनी ते हांवें मेंटली प्रिपेरूच आहात. हेच्या फुडें आतां इलेक्शन लागीं आतां आनीकूय खूब जातले, सो ते लोकांकूय आमच्या सगळ्यांक खबर आहा कितें जावपाचें आनी कितें तें. सो तांकां म्हाका फरक पडना, हांव रेडी आहा तेका. ओके. अशें तुमी म्हटलें की आतां जेलसी जाता, खुबशे उत्तरां प्रत्युत्तरां दिवची पडटात. ऑफकोर्स लोक दोळे धरूनच असतात की एक स्टेप खंय तरी चुकता काय म्हणून. पूण ऑफकोर्स मदींच न्यूजार आयलें की जिताचेर FIR जाल्या, खंयचे प्रॉपर्टीचे फ्रॉड केले, कितें केलें. सो आयज तुका चान्स हो ओपन अप जावपाक. वॉट इज द रियल स्टोरी? पळय, रियल स्टोरी म्हणजे एक मॅटर कोर्टान 3-4 वर्सां चालू आहा टायटल इशू खातीर. म्हाका एक कळोंक ना की टॉपमोस्ट पॉलिटिशियन गोंयचे कित्याक इतले इंट्रस्टेड आसले ते मॅटरान, जेणे करून फॉल्स FIR रजिस्टर्ड केली. आनी तुमी बारीक नोट करा, ZP इलेक्शन आसलें पळय तेच टायमाचेर तेंच्यांनी केलें. कित्याक म्हाका खंय तरी ते ब्लॉक करूंक सोदताले, तांकां थ्रेट आसलो की तेंचे ZP कॅन्डिडेट जिखचे ना म्हणून. सो ताका लागून म्हाका त्रास करपाक सुरवात केली तेंच्यांनी. आनी ते करूनय तांकां काय मेळोंक ना, चान्स हे करूंक ना. पूण ते पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स कशें, हांवें ते घेवनूच सोडून दिला ते अशे गोश्टी घडटलेच म्हणून. सो ते व्हडले घेवन बसून काय फायदो ना. आतां जेन्ना आतां कोर्टान मॅटर आसतना तेचेर उलोवप एक्चुली न्हू, कित्याक रॉंग तें, कित्याक कोर्टाचें डिसिजन येवपाक जाय. पूण कितें करतलो आतां, तेंची पावर्स आहा, गव्हर्मेंट मिशनरीज मिसयूज करता, ताका आमी काय उलोवंक शकना. करून दी तांकां. हांव म्हाजे सायडीन म्हाजो लॉयर डिफेंड करतलोच कितें आहा तें. स्टार्ट केलें तेन्ना तुका तितलो टायम मेळना, पण आयज जेन्ना तुका टायम मेळ्ळा लोकांगेर वचपाक, लोकांक मेळपाक, तुमची आचाची तयारी कशी आसा आनी लोकांचो सूर कितें आसा? आतां म्हाका सारकें सुशेगाद 2.5-3 वर्सां मेळ्ळ्यात आनी म्हाका दिसता हांव गांवांनी सगळ्याक चालूच आहा, म्हाजे प्रचार चालू आहा, परत म्हाजें कार्य जें आहा आमचें तें कंटिन्यू चालू. म्हाजो इंटेंशन इतलेंच आहा की हांगातलो लोकल आमदार सद्या प्रॉमिसीस त्यांनी इलेक्शन टायमारूय फेक प्रॉमिसीस केले घराघरांनी जॉब दिता म्हणून. आनी आतां पळोवंक गेले जाल्यार तेणी जॉब दिल्यात, पूण मांद्रेची जनता जाणा कोणाक दिल्यात ते तेणी जॉब. सो ते हांव सांगूंक सोदना हेचेर, पूण जितके जॉब म्हाजे टार्गेट आहा, जितके तो जॉब दितलो तितले हांव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हांगासर क्रिएट करूंक सोदता. सो फाल्यां सकाळी इलेक्शन येता तेणी जेन्ना तो सांगतलो आपूण इतले जॉब दिले, म्हाकाय तितलेच हे आसता की हांव सांगतलो बाबा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इतलेच दिले. जर आमी इलेक्ट जाले जाल्यार जॉबूय मेळटले आनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटूय जातले. आतां तो जॉब कोणाक दितलो? 10th फेल आहा, ताका जॉब दिवंक शकता तो? दिवंक शकना. मागीर तेणी पोट कशें भरप? तेचे आन्सर तेणी दिवंक जाय न्हू. आमचे विचार तेचेरूय करतात, आमी तेचेरूय विचार करतात. जो शिकला ताका जॉब मेळटलो, शिकोंक ना ताका कितें, तेचें घर कशें चलतलें हे पयलीं विचार करूंक जाय. सो तेचेर आमचे अभ्यास चालू आहा. माजी मुख्यमंत्री आनी सद्याचे आमदार दोगूय जाण म्हणटात की तिकेट आपल्याकूच मेळटली. जीत आरोलकराचें कितें म्हणणें? सगळ्यात पयलीं तेंच्या पार्टी लिडर्सांनी तांकां कोणाक तिकीट ती पयलीं डिक्लेअर करपाची, कित्याक लास्टाक दोगांयच्या झगड्यांनी भलत्यात कितें जावंक ना. सो जर तिकीट तांकां कोणाक तें आजून पर्यंत कन्फ्युजन आहा जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी क्लियर करून घेवपाचें तिकीट कोणाक ती. कित्याक लोकांचें कन्फ्युजन आहा सद्या. सो लोकांचे थोडे अशें कन्फ्युजन जाल्यार बरो पार्ट कांयच नाका, आमी जिताक जॉयन जावया हें अशें चल्लां सद्या. सो म्हाका इशू काय, म्हाका प्रॉब्लम काय ना कोणाकूय तिकीट दिलें जाल्यार. आमी पळय म्हाजें काम आयज इंडिपेंडंटली काम चालू आहा. जे अशें न्हू की युती करतले कोण करतले. युती कोणाक जाय आसता? कोण भियाता, कोण जिको शकना भियाता ताका युती जाय आसता. आमकां युतीची गरज ना. जर कोणाक युतीची गरज आहा, इवन पॉलिटिकल पार्टीज जर कोणाक युतीची गरज आहा तेंच्यांनी आमच्या पार्टी लिडरांक वचून कॉन्टॅक्ट करपाचें. सो आमकां युतीचोय प्रॉब्लम ना, कोणाक तिकीट दितात तेय प्रॉब्लम ना. सो आमी इंडिविज्युअली प्रिपेर्ड आहा आमच्या इलेक्शनाक.
पण अशें म्हणटात की अंडर करंट सद्या पार्सेकार आनी जिताचे बरे आसात, सपोर्ट अंडरग्रावंड सारको चालू आसा. सोपटेचे आनी म्हाजें पर्सनल खंय तरी वायट आहा. वायटपण काय ना, पॉलिटिकली जेन्ना ओपोनंट म्हणा फाल्यां सगळें पार्सेकाराक टिकेट दिली जाल्यार म्हाजो ओपोनंट तो जातलोच न्हू. सो म्हाका फेस करूंकूच जाय. आयज तो ना, सोपटे आसा, सोपटे ओपोनंट आहा. सो कोणीय जालो जाल्यार जेन्ना ओपोनंट आसता तेन्ना फायट करप न्हू ती. सद्या कितें सद्या वायटपण बरेपण तें धरपाचेंच ना. राजकारणान कोणी वायटपण बरेपण केलां विशय येना. सगळ्यां कडेन म्हाजें रिलेशन बरें आहा. ते ह्यो बरो तो बरो अशें डिफरन्सिएट ना. पण आयज जेन्ना तुमी तुमचो मांद्रेचो मतदारसंघ पळयतात, MLA आसा, तेंची मिशनरी आसा, सगळें काम चालू आसा, पण डू यू फील की जेन्ना ते निवडून आयले ते आतां मेरेन तुमकां कितें दिसता मांद्र्यान डेव्हलपमेंट्स कितें जाल्या? फर्स्ट थिंग म्हटल्यार फेक प्रॉमिसीस केल्यात इलेक्शनाक आनी जे रुलींग गव्हर्मेंट असल्या कारणान लोकांक खरें दिसलें त्या टायमाचेर बाय इलेक्शनाक बाबा जावं शकता. सो तेका लागून खंय तरी तेका चल आपली गव्हर्मेंट थ्रू कामां जातली अशें तांकां दिसलें म्हणून ती वोटींग जाल्या. पूण आयची परिस्थिती तशी ना. डेव्हलपमेंट म्हटलें जाल्यार फर्स्ट थिंग तेणी इलेक्ट्रॉनीक सिटी येदो व्हडलो मेजर व्हडलो प्रोजेक्ट तुयेन येता तो अजून म्हणटा ती जातली. म्हाजो प्रश्न इतलोच आहा की थंय पावर स्टेशन आहा, सबस्टेशन, ते पावर स्टेशन म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 99 crores कितें तरी टेंडर तो टेंडरूय फ्लोट केल्लो आनी गेल्या वर्सा तो स्क्रॅप केलो. आतां जर जेन्ना पावर सप्लाय थंयचो स्क्रॅप जाला तर इलेक्ट्रॉनीक सिटी कशी येतली ह्यो प्रश्न. ह्या प्रश्नाचें उत्तर आमदारान पयलीं दिवपाचें आनी ते कोणाच्या हेतून जालें तो आमदार आसतनाच जालें न्हू तें. सो थंयसर जर पावर सप्लायूच ना जाल्यार इलेक्ट्रॉनीक सिटी येवची ना. इलेक्ट्रॉनीक सिटी येयना जाल्यार थंयसर आमकां म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 10,000 जॉब वेकन्सीज क्रिएट जाता. जर ते सुरवात जाल्ली जाल्यार हांगासर अनएम्प्लॉयमेंट आहा तेजो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आहल्यान. सो तेचेर आन्सर दिवंक जाय तेणी फर्स्ट थिंग. दुसरो मेजर इशू कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा तो उदकाचो. वचत त्या गांवांत उदकाचो प्रॉब्लम आहा. आयज मेरेन तो तेचेर उलयना ना. जेन्ना उदीकूच लोकांक हांगासर मेळना, मांद्रे मतदारसंघाक उदीकूच मेळना, उदकाचो येदो मेजर प्रॉब्लम जाल्यार तो डेव्हलपमेंट आनी कितें करता. डेव्हलपमेंट खूब पयशे खबरे, उदीक लोकांक मेळना, तेंच मेळना जाल्यार कितें फायदो? आमदाराचो फायदो कितें? नाजाल्यार ते राजिनामा दिवपाचो आनी सायडीक तरी सरपाचो. आमी करतात काम. गव्हर्मेंटाचे इतके तूं सरकारान गेलाय सगळें करतलो म्हणून, डेव्हलपमेंट करतलो, सगळें बरें करतलो, सगळ्यांक जॉब दितलो, तूं उदीकूच दिवंक पावना जाल्यार तूं आनी कितें करतलो? लोकांनी हेचेरूय विचार करपाचो. सो ह्यो केपेबल आहा इनकेपेबल आहा तूं. अगेन आनी एक जे व्यक्तिमत्व दोळ्या मुखार येता आतां तुज्या कडेन उलयतना तो बाबू वासगांवकर. सो पयलीं यू आर लायक इन टच वीथ हीम, पण मदींच खंय तरी भिंगसाळ्ळ्या भशेन दिसता. वॉट इज युअर से? पळय मनीस हरशी बरो तो. आतां जोकिंगली घेता हे मनीस हरशी बरो तो, पूण कितें आहा तेका नाचपाक सारकें येयना. तेणी तो नाचोंक सारको येयना म्हणून सोडचो पडलो. आनी पेडण्याची जनता सुद्दां आहा पळय आतां पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीची, ती तेका सारको नाचोंक येयना म्हणून सोडपाची आहा. ती रायट टायमाचेर इलेक्शनाक कळटलें. इतलेंच आन्सर पुरो तेका. ओके. पण सध्या तरी एज यू आर कॅम्पेनिंग, सध्या तुका 2-3 वर्सां मेळ्ळ्या. आतां ऑलमोस्ट वी आर टॉकिंग अबावट थोड्या म्हयन्यांनी वी आर टॉकिंग अबावट इलेक्शन्स. पण एज यूथ आनी जे जाणटे तुज्या मतदारसंघान आसात, सो सध्या तरी वॉट इज देअर इश्यूज आनी ते कशे सॉल्व करपाचो तुजो यत्न आसा? पळय फर्स्ट थिंग म्हटल्यार बारीक बारीक गोश्टी म्हटल्यार उदकाचो इशू मेजर आहा तो पयलीं सॉल्व करपाक जाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन. दुसरो अनएम्प्लॉयमेंट म्हटल्यार आनी तूं गव्हर्मेंट जॉब्सूच येतले आनी तेच दितले तेचेर रावंक जायना. हांगासर तूं कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें तरी एक कसली तरी इंडस्ट्री जावंक नाल्यार म्हणजे हांगासर जॉब क्रिएशन म्हणटात ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाक जाय. तेचेर म्हाजो विचार पयलीं आसतलो. कित्याक यूथ आयज पळोवंक गेले जाल्यार सगळे वचात ते म्हणटा आपणाक गव्हर्मेंट जॉब दी. पूण गव्हर्मेंट जॉबाच्याच लेवलीचेर जर तूं प्रायवेट सेक्टर येयत हांगासर आनी ते लेवल तांकां बरे जॉब मेळात. आयज भुरगे आमचे खुबशे शिकलेले आहा. म्हाजे कडेन कितलेशेच बायोडेटा घेवन येतात, बरे शिकल्यात भुरगे, पूण जॉब ना. सो तांकां जॉब क्रिएशन म्हणटा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाक जाय फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग कोस्टल बेल्ट आहा. कोस्टल बेल्टाक आयज कितलोसो बिजनस करूं येता. आमच्या लोकल्सांनी बिजनस करूं येता. तांकां खंय तरी मोटिवेट करपाक जाय त्या बिजनसांक आनी तांकां आयडियाज दिवंक जाय. न्यू कितें तरी जे कोस्टल बेल्टीक बिजनस चलतले ते तांकां
ट्रेनिंग दिवपाची गरज आहा, तेतून आमचे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणटात ते क्रिएट जातले. म्हाजो फर्स्ट फोकस आसतलो हे आमचे अनएम्प्लॉयमेंट हे करप, उदकाचे मेजर प्रॉब्लेम इश्यू आनी खुबशे जागे म्हणजे जाग्यांचेर हांगा शेती खूब जाता, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज खूब जातात, तेका खंय तरी आमी प्रमोट करपाची गरज आहा. Ajit saraचं 30th April is his birthday. I'm here to wish him a very happy birthday. Warm wishes to him. आमच्या पासत खूप आवडता. आमच्या पासत न्हय सगळे आमच्या मांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सी या पासून सोडून दुसऱ्या लोकांकडे जायचो आदार केलेलो आसा. हो जो एप्रील आनी मे जो आसा तो आमकां खरोच हांगा खूब उदकाचो प्रॉब्लेम जाता. तेणी अशा जांकां खरीच गरज आसा तांकां तेणी स्वता आपल्या स्वखर्चान तेणी बांय तांकां उपलब्ध करून दिल्यो आनी अशेंच तेंच्यांनी कार्य फुडें चलोवचें. आनी जे ह्या वाटचालीक आसा, जे राजकारणाच्या वाटचालीक आसा तांकां खूब तितून यश मेळचो. आज अजीत आरोलकर यांचो बर्थडे आसा, त्या बर्थडेक हांव ताका हार्दिक शुभेच्छा दिता. तेचे उपरांत तेची ती वाटचाल फुडें जी तेची फुडें तेचें जें कार्य आसा तें कार्य तेणी अशेंच चालू दवरचें. आनी अजीत आरोलकर ह्या आमच्या भावाक बर्थडेच्यो शुभेच्छा दिता. आय विश हिम अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. लोकां पासत काम करता, आपल्या हातान पावर नासतना पासून तो लोकां खातीर आपलें काम करून लोकां खातीर जायतेच हेल्प करता, मदत करता. माझ्या आणि माझ्या फॅमिलीच्या वतीन हांव चितबाईक शुभेच्छा व्यक्त करता वाडदिवसाच्यो. आणि त्यांची जी समाजा खातीर समाजकार्य आसा, जे गरिबांक आनी गरजू लोकां खातीर वावरपाची त्यांची जी तळमळ आसा ही अशीच चालू उरची. आणि आमचे मांद्रे मतदारसंघातले धडाडीचे तळपदार असे नेतृत्व आणि जे आज सामाजिक कार्यान भरपूर सक्रिय आसा असे श्री जीत आरोलकर हांचो वाडदिवस आसा. ह्या निमतान तांकां शुभेच्छा दिता, वाडदिवसाची उणमीत परबी दिता. हे व्यक्तिमत्व अशें आसा की तांच्यांनी गेल्या 2 वर्षांत जे धडाडीन कार्य सुरू केलें ह्या मतदारसंघात ते खरोखर कौतुकास्पद आसा. उदाहरणार्थ गेल्या लॉकडावनात जे जीत आरोलकरान जे कार्य केलां ते खरोखर कौतुकास्पद आसा. प्रत्येक घरापर्यंत तांच्यांनी भाजीपालो किंवा तांतयां किंवा आनी बाकीचे जीवनाच्यो वस्तूंचो पुरवठो तांच्यांनी केलो. जीत बाईचो बर्थडे आहा तेन्ना हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी बरें आयुश्य लाभो म्हणून असो आशिर्वाद करून जीत आरोलकराका ताच्या ह्या वाडदिवसाचे हार्दिक शुभेच्छा. तुका देव बरें आरोग्य आनी आयुश्य दिवचे अशी देवा कडेन विनंती. तुज्या हातान जे सोशल वर्क जाता, लोकांक जी मदत जाता, गोरगरिबांक जी मदत जाता ती अशीच चालू आसची अशें हांव देवा कडेन मागता. महाराष्ट्राचे गोमंतक पक्षाचे आमदार ह्या नात्यान तुजे गोंयच्या विधानसभेचे पावल पडचे. बर्थडे आणि लोक सदांच म्हणटात की खंयच्याय कोणाचो आसूं एक शक्ती प्रदर्शन आसता, खुबशे लोक मेळपाक येतात. तुमच्या बर्थडेक एक 5-6 हजार लोक शक्ती प्रदर्शन बी अशें कितें प्लॅनिंग बिनिंग ह्या वर्सा? हांव पळय पयलीं म्हटल्यार हांव पिसो न्हू, मांद्रेच्या जनताक जावं आमचे पेडण्याचे जावं जे बरे मागते म्हजे फ्रेंड आहात तांकां त्रासान घालपाक. कित्याक सद्या परिस्थिती सिच्युएशन कितें आहा तें जाणा. कोविडा खातीर कितलेशेच लोक आयज मरतात, सीक जावन घरान पडल्यात. आनी ते येदे असले सिच्युएशनान जर हांवेंनूय तेंच केलें पिशेपणां जी हेंच्यांनी केल्यात ती, ते खंय तरी म्हाका दिसता रॉंग जातलें. कित्याक हांव म्हाज्या स्वार्था खातीर लोकांक त्रासान घालूंक सोदना. पयलीं शक्ती प्रदर्शन करतात ते म्हाका गरज ना आयज दाखोवपाची. लोकांनी एक्सेप्ट केल्लो आहा म्हाका विदावट एनी हे 6 म्हयन्यांनी तेंच्यांनी दाखयलां कितें तें. आनी आतां म्हाका खूब टायम मेळ्ळा.
ज्या दिसा टायम येतलो शक्ती प्रदर्शन करपाची तेंची न्हू तेन्ना हांव करून दाखयता रायट टायमाचेर. आतां न्हू, आतां एक्चुली म्हटल्यार लिडर्सांनी खरें म्हटल्यार गॅदरिंग्स मिटिंग्स हे खंय तरी बंद करपाक जाय. तुका खबर आसतली बड्डे जालो पळय त्याच्या उपरांत कॉन्स्टिट्युन्सीन कितले केसीस मेळ्ळे ते. सो हेच मिस्टेक म्हाका रिपीट करपाचे ना. आमी इतले पिशे ना. बड्डे बरे भाशेन जीव आहात जाल्यार फुडें बड्डे येतले आनी बड्डे कितलेय करूं येता मागीर. आतांच करूंक जाय अशें कांय ना. कशा तरेन तुका दिसता लोकांनी तुका विश करचो? पळय फोन ऑन आसा, परत व्हिडियो कॉल्सूय करूं शकता. पूण हांव आमचे मांद्रेचे जनतेक जे बरे मागते तेंच्यांनी म्हाका इतल्या शॉर्ट टायमार इतलो प्रेम दिला, एक भावा सारको चेड्या सारको तेंच्यांनी आशिर्वाद दिला. तांकां इतलें सांगूंक सोदता की ह्या परिस्थितीन कोविडाच्या तेंच्यांनी घरांतल्यान भायर सरचें न्हू. तेंच्यांनी घरान रावन आपल्या फॅमिलीची कॅर घेवपाची आनी भायर चड भोंवपाक वचपाचें न्हू आनी जाता तितली कॅर घेवपाची आपल्या बऱ्या मागत्यांची आनी सेफ रावपाचें. तुजी एक मेसेज तुज्या वोटरांक, तुज्या वेल विशरांक, आतां फुडें इलेक्शन आसाच, सगळे कडेन प्रचार करताच, एक्सेप्ट केलाच तुका. सो आयच्या दिसा तूं तुज्या लोकांक कितें मेसेज दिवपाक सोदता? इतलेंच सांगूंक सोदता की जो तुमी आशिर्वाद म्हाजेर दिल्यात आनी इतलो प्रेम दिल्यात हांगासर मांद्रे मतदारसंघान, तो असोच चालू आसूनी. आमी जाता तितली आमची टीम बिल्डअप करया, स्ट्रॉंग करया. अशेंच आमी बरे विचारान फुडें या जे कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर बरें जातले आनी डेव्हलपमेंट जे एक्चुअल डेव्हलपमेंट म्हणटात. डेव्हलपमेंट म्हणजे अशें न्हू रस्ते लायटी हे न्हू उदीक न्हू. एक्चुअल डेव्हलपमेंट जे आमकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळटले ओ आनी कितें इतर विशय आहात ते एकी कडेन रावन एका विचारान सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी मांद्रे मतदारसंघ एक आख्ख्या गोंयान एक बरी कॉन्स्टिट्युन्सी दाखोवन दिवया. सर, आज जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना सद्या तरी जो सेन्सिटीव इश्यू आसा तो म्हटल्यार टॅक्सी. थोड्यांक फावरान आसात टॅक्सीकारांच्या, थोडे म्हणटात गोंयकारांचो धंदो गोंयकारां कडेन आसपा जाय, थोडे म्हणटात की एप बेस्ड टॅक्सी सर्वीस आमकां जाय. आतां थोडे येतात तांकां येवंक दिनात. पण टॅक्सी जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना तांकां मिटर नाका, तांकां एप बेस्ड सर्विसीस नाका. ह्या विशयी तुमकां कितें दिसता? आनी टॅक्सीकारांनी ह्या बेल्टाच्या तुमचे कडेन येवन केन्ना भासाभास केल्या काय ना? पयलीं म्हटल्यार तुवें सांगलां तांकां मिटर नाका, एप नाका अशें म्हणटात. कोणें नाका म्हटलां ते तरी फुड्यान पयलीं हाडात. तेंचे क्लियर तेंच्यांनी मेन्शन केलां की गोवा मायल्स नाका. कित्याक ती गोवा मायल्स जेन्ना लॉन्च जाली तेन्ना आमचे टॅक्सीकार भाव आहात इतली वर्सां तेंचो धंदो तो चलता. खंय ते म्हाका दिसता इतली वर्सां जर तेंचो धंदो चलता जाल्यार तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसा. जेन्ना कितें तरी कोणाचे आमचे स्थानीक जे गोंयकार इतकी वर्सां धंदो करतात तेंच्या पोटा आड येता आनी गोवमेंट हे लॉन्च करतात एप गोवा मायल्स. खंय तरी तेंचेर अन्याय जाला. हे आमकांय कळटा अन्याय जाला म्हणून. सो कॉन्फिडन्सान तांकां पयलीं घेवंक ना. सो गोवा मायल्स ह्यो फर्स्ट थींग म्हणजे तो गोवमेंटान गोवा मायल्स ह्यो स्क्रॅप करप इम्पॉर्टंट थींग. आमचो टुरिजम मंत्री जाल्यार डायरेक्ट सांगतात ते फटींग म्हणटात. ते फटयता. आपूण खंय भायर गेलो एकूच स्टेटमेंट आसा. आपूण भायर गेलो थंय सांगताले आमचे गोंयचे टॅक्सीकार फटींग आनी हे ते पयशे खातात हे करता म्हणून. तर रॉंग खंय तरी. तूं प्रत्येक टायमार तो स्टेटमेंट दिता म्हणजे आमचे गोंयकार भावांक इन्सल्ट केल्ल्या सारको परत तो खंय तरी तेणी कंट्रोल करपाक जाय ते. ओके. दुसरी गजाल जी येता ती आयज एग्जामी नाका म्हणून भुरगे रस्त्यार देंवतात. टॅक्सी म्हणात, ट्रक म्हणात, मेड बी कोवीड इश्यूज. स्टेबल अशे खंय तरी निर्णय दिसनात, यू टर्न मारता अशें दिसतात आनी खंय तरी बागावतात एडमिनिस्ट्रेशन आयज. सो ह्या विशयाचेर वॉट इज युअर से? एडमिनिस्ट्रेशनाच्यान पडला कोणाकूच काय पडलेलें ना. आपूण कशें जिखतले फुडें आनी सरकार आपलो कसो घडटलो हेचेर फोकस आसा सद्या. गोंयच्या जनतेचें कोणाक पडलेलें ना. आपूण सत्तेर कशें रावतले ते पडलेले आसा सद्या. सो हेचेर फोकस चड चालू आमकां दिसता. आनी एक प्रश्न उद्भवता सर, इज मोपा विमानतळ.
पळय म्हाका दिसता आमच्या शेतकऱ्यांचेर अन्याय जाला, कित्याक थंय ती शेती करतात, ऊस लायताले आनी कितें उत्पन्न करताले. म्हाका एक कळना 100 मिटर्स ब्रॉड रोड, ब्रेथ तेचे 100 मिटर्स आहा. सो 100 मिटर्स येदी व्हडलो रोड म्हाका दिसता गोंयांत खंयच ना. येदो व्हडलो रोड कित्याक जाय हो पयलो प्रश्न येता. आतां तो जर जेन्ना एक्वायर करता तुमी जाल्यार ते शेतकऱ्यांक तुमी कॉन्फिडन्सान कित्याक घेवंक ना, वा तांकां नोटिसीस इश्यू कित्याक ते म्हणटात ना पेपरार आवट केले ते बाबडे गरीब ते शिकल्या ते पेपर वाचपाक, तांकां पेपरार खबरूच ना, तुमी नोटीस धाडिनासतना कांय नासतना तेंचेर खंय तरी तुमी न कळटा अन्याय केला ह्यो. आनी जेन्ना शेतकऱ्यांच्या पोटार येता तेन्ना हे लाठी म्हणजे ते स्ट्रायकार बसतलेच आनी मागीर हे सरकाराचो मिसयूज पावराचो मिसयूज करतात आनी लाठीचार्ज करतात. हे खंय तरी रॉंग जाता. आतां मोपा एअरपोर्ट म्हटलें खंय मोपा एअरपोर्ट सगळ्यात पयली गोश्ट 80 लाख स्क्वेअर मिटर येदो व्हडलो कित्याक जाय. फर्स्ट ते म्हाका दिसता पयलीं येयले ते 22 लाख स्क्वेअर मिटराचेर, मागीर तेंच्यांनी 40 केलो आनी मागीर 80 केलो. इतले लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जेन्ना घेतल्यात तुमी, बरें आतां घेतल्यात कामूय सुरवात केलें, मोपा एअरपोर्ट जाय आमकांय जाय, कितें तरी एक व्हडलो प्रोजेक्ट पेडण्यान आतां बरें, पूण तेचेर फुडें फ्युचर कितें. आयज थंयसर लेबरर येयल्या, ते हजारांनी येयल्यात लेबर्स थंयसर. थंय लेबर ते आतां काम करतले, कमीत कमी 5-6 वर्सां एअरपोर्ट चलतलो. दाबोळे कसो जाल्लो बांदपाक लागून लेबर येयले आनी थंयच स्थायीक जाले, तशें सेम जातलें थंयसर. जेन्ना ते आंध्राच्यान आनी भायल्यान तमिळनाडूच्यान जे लेबर येतात कामाक, ते फाल्यां सगळे रूम घेवन थंय रावतले एक 5-6 वर्सां 7 वर्सां. थंय रावलेले ल्हव ते कितें करतले, लायटीची कनेक्शनां घेतले, परत रेशन कार्ड करतले, हांगा स्थानीक जातले. मागीर आमची आयडेंटिटी पेडणेकारांची आहा ती खंय तरी धोक्यान आहा अशें दिसता. तेचेर सरकारान आजून पर्यंत कांय हें घेवंक ना, डिसिजन घेवंक ना. म्हाका दिसता सरकारान आयज थंयसर पंचायतीक जावं मामलेदाराक जावं कलेक्टराक सांगपाची गरज आहा, थंय जे लेबर आहा तेंचे फॉर्मां फिलअप करून तेंचेर सारको लक्ष दिया. म्हणजे जाल्यार एक तर ते तांकां 7-8 वर्सां थंय रावले खंय ते स्थायीकूच म्हणटले थंय रावतले, ते जावंक जायना. हेची काळजी पयलीं घेवंक जाय, नाजाल्यार आमच्या पेडण्याच्या लोकांक खूब त्रास आहा. मोपा एअरपोर्ट जितको बरो आहा तितकोच डेंजरस आहा. पेडण्याची आयडेंटिटी जर दवरतलो जाल्यार थोडे ह्या गोश्टी लक्षांत धरचे पडटले. सध्या तरी जेन्ना आमी जिता कडेन उलयतात तेन्ना एकदम क्लियर फोकस्ड आनी पिपल्स लिडर असो आमकां दिसून येता. आनी ह्याच बर्थडे सेलिब्रेशनाक तांकां दीर्घ आयुश्य एंड हियर्स विशींग ऑल द व्हेरी बेस्ट. जी फुडची वाटचाल तेंची आसा ती अशीच लोकांच्या आशिर्वादान आनी भरभराटीची जावं अशीच आमची मागणी आनी देवा कडेन प्रार्थना. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रुडंट मिडिया.